खूब जाण खूब कितें कितें उलयतले. आमी ते उलयता पळय तेंचे घेवन बसना. आतां कोण बी टीम म्हणटाले जावं आनी कितें म्हणटाले ते एक टायमार म्हणटा बाबा हे सारकें आसा, हे सारकें उलयता. आतां म्हणटा. पण आमी ते केन्नाच घेवन बसना. तेजे पयलूय खूब जाण कितें कितें म्हणटाले. इलेक्शनाचे पयलू 2022च्या इलेक्शना पयलूय म्हणटाले. त्या टायमार सेम आहलें आतांय खूब जाण उलयतले. उलोवपाचें कोण उलोवपाक सोदता पळय तांकां उलोवनी. आमचें काम जें आसा तें आमी करतले. लोकांक खबर आसा आमी जेन्ना गांवांत वयता लोक आमकां कितले रिस्पेक्टान हें करता आनी ते कितें अपेक्षा करता रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेर तें आमकां खबर आसा. सो ते कोण उलयता तेजेर आमी घेवन बसना आनी आमचें काम जें आसा तें आमी स्थगीतपणे कंटिन्युअसली आमी ती करीत आसा. Seriously, म्हाका एक सांग, RGP जर इफ दे गो ऑन देयर ओन, हाऊ मेनी सीट्स कॅन दे पुल दिस टायम? पळय आमी अजून पर्यंत ते कॅल्क्युलेशन कांय करूं ना आनी गेले ते फावट पासून आमी कॅल्क्युलेशन करूं ना. आतां पासून आमी कितले सीट काडटले कितले सीट काडची ना हेजो आमी कॅल्क्युलेशन करना. आमचें काम आसा तें काम करपाचें कॉन्स्टिट्युन्सीनी. आमचे लिडर्स आसा आमी तुमी पळयता आसतलो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष असो पक्ष आसा तो दुसऱ्या लिडरांक घेयना. तो आपणाचे स्वताचे लिडर तयार करता. प्रत्येक मतदारसंघात आमी लिडर तयार करता आनी त्या लिडरांक सांगता तुमी फुडें वचा. जसो जसो लिडर तयार जातलो कित्याक एक आसता पॉलिटिकल पार्टीचो जो बॅकअप जो आमी एंटायरली बिल्ड करता स्टेट लेवलाचेर आनी दुसरो आसता तो लिडरशीप क्वॉलिटी आनी तो लिडरशीप लोकांक कसो घेवन वयतलो लोकांचे प्रश्न कसो जाणून घेतलो तेंय आसा. सो तेका लागून कितें आसा तो लिडरूय तितलोच गरजेचो आसा. सो तेका लागून आमी तांकां बिल्डींग करपाचें आमचें काम चालू आसा.